स्वप्नील तुझी कॉमेंट्री नका चल 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 त्याचे फाटे फाटे अरे तुम्ही इथं पुढे होता आयलाय सगळ्या मेन इशू जर खंयच्यान जर ह्या कला अकादमीचो जर सुरू जर जाल्लो जाल्यार ह्या ओपन एअर ऑडिटोरियमांतल्यान जाल्लो आशिल्लो काम हातान घेवचे पयलू जवळ जवळ 3 वर्सां हो जो एरिया जो आशिल्लो म्हणजे ओपन एअर ऑडिटोरियम आमी बंद केल्लो आशिल्लो बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी तसो रिपोर्ट आमी करून घेतिल्लो आशिल्लो आणि आज ह्या हो सगळो एंटायर जो सेटअप जो आसा टोटल आमी बार घातिल्ले आसा लायट बार घातिल्ले सगळो हो नवे घातिल्ले आसा ओन्ली फक्त सिलींग बाकी सगळे इंटेरियर डेकोरेशन हे सगळें उरिल्लें आसा हो जो एंटायर जो एम्पी थिएटर जो आसा जो थिएटराचो हो सगळो टोटल आमी नवो केल्लो आसा मुख्य काम जर आमकां खंय जर करचें पडलें लिकेजीस जर खंयच्यान जर आमकां जर जाताल्यो आनी स्ट्रेंथनिंग एंड रिट्रोफिटींग खंयच्यान जर जातालें दीस इज द मेजर पार्ट कळ्ळें न्ही आनी ह्या गोश्टीक लागून हो टोटल आमी ताजें वॉटरप्रुफींग ताजें चित्रांत आमी नवें केल्लें आसा एंटायर सगळ्यो काही गोष्टी एज इट इज एक गोष्ट तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय इट इज एज मच एज लायक अ न्यू स्ट्रक्चर आणि न्यू काम अशें तुमी धरपाक जाय कारण आमी ओल्ड आमकां जर डेमोलिशन करचें पडटा तेन्ना आमकां सगळ्यो काही गोष्टी तोडफोड करची पडली म्हणून ते बाकी सगळे रिनोवेशन सुद्दां ताका ताजें साऊंड बाकी सगळे वायरींग हे सगळे काही गोष्टी आमकां रिप्लेसमेंट करच्यो पडटा ओके या ते सगळे बरे तरेन तुमकां सामको काही गोष्टी दिसतल्यो म्हणजे स्पायरो गायरा किंवा बाकी सगळे ते डाग बीन आसा पळय न्ही ते सगळे वयतले कारण आमचें पॉलिशींग वॅक्सिंग इज रिमेन ते वॅक्सिंग जातलें त्या दृश्टीन लागून ताका एक नवो एक साज चडटलो ताजे साऊंड सिस्टम ऑडिटोरियम तागे लायटिंग पॅडल लायटिंग ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्या एरियेक आसत तश्यो आनी ताजे पेक्षा बरे ह्यो काही गोष्टी तर जातल्यो ओके चला सर मातशें पांचवे फावटी हांवें घेवन येता पांचवे फावटी म्हजे यादीक हें कशें आशिल्लें आनी आतां हें कशें जाल्लें आसा हे तुमी हो एक काही गोष्टी ताजेर विज्युअलायज घेवपाक शकता ओके म्हणजे हो स्लॅब हो टेरस तिसरो टेरस आणि लास्ट जो 4th टेरेस जो आसा पळय न्ही ते सगळे काही गोष्टी ताजे वॉटरप्रुफींग स्पेशल ट्रिटमेंट ताका दिल्लो आसा ओके बाकी सगळें नॉर्मली तुम्ही पयलू पळयलेलें आशिल्लें या लेट अस गो टू द ब्लॅक बोर्ड
प्रायमर फर्स्ट वाईट 2 कोट्स आहेत हो जो इंटेरियर जो फॅन दिसता टोटल आमचो प्रायमर विथ द 2 कोट्स ऑफ पेंट ऑलरेडी कंप्लीट फक्त फ्लोरिंग क्लिनिंग काही गोष्टी उरलेल्या आसात फॉयर एरिया आसा हे सगळे तुमकां कलरिंग दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी पेंटिंग जावन रेडी जाल्ले आसा दिस इज आर्ट गॅलरीक ही आर्ट गॅलरी बरीचशे लिकेजीस आशिल्ले कारण तेजे स्लॅब आता मी वयर गेल्ले पयलीं तो स्लॅबा पोना हें आसा आनी म्हणूनच आर्ट गॅलरी बरेचशे काही गोष्टी ऑलमोस्ट आता कंप्लीट झालेले असतात बाय अनदर एक 14-15 डेज टाईम काही गोष्टी आम्ही म्हणजे कंप्लीट काम पूर्ण सर सांभाळून हे पायाकडे बैरे हो सर हांगाच रावले बरोबर हो ब्लॅक बॉक्स कसो आशिल्लो हे तुम्ही जर फाटल्या 2 वर्सां पयलीं जर गेले आणि आता जर एक नजर जर मारली जाल्यार तुमकां कंप्लिटली बदल घडून दिसलो कारण दिस इज द मेन एरिया जी ब्लॅक बॉक्साची ज्या वेळाचेर चार्ल्स कुरियान डिझायन केल्लो आशिल्लो राजांगण टायप ते आमी परत रिटेन केल्ले आसात वी हॅड ब्रॉट इन टू इट्स ओरिजिनलिटी आज तेजें वुलिंग काम मागीर केबलिंग बाकी सगळे ट्रेस आता फक्त आमच्यो पॅनल्स जे आसात ते इरेक्शन्स आज हांगसर सुरू आसात आणि हेवूय ब्लॅक बॉक्स बाय अनदर आमचे फक्त सिटींग अरेंजमेंट बाय अनदर एक 14-15 डेज म्हळ्यार त्यो पूर्ण जावपाचो आमचो एक खात्री आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी सगळो प्रयत्न केल्लो आसा ओके ही एक अशी एक एरिया आशिल्ली ज्या प्रत्येक पावसान म्हाका दिसता वयल्यान गळटालें सकल्यान तातूंत भितर उदक पाजरतालें इलेक्ट्रिकल जे केबलिंग जे आशिल्लें साऊंड सिस्टमाचो जो केबल्स जे आशिल्ले खंय शॉर्ट सर्कीट जातले हे सुद्दां आमचे कांय अंदाज नासतालो आणि म्हणूनच ही एक अत्यंत एक उदका पोनं आशिल्ली ही एरिया जी आज खूब ज्या वेळाचेर आमी एक 2-3 म्हयने जेन्ना पावसा शिकले तेन्ना आमी खुबसो प्रयत्न केलो पण त्या दिसा पासून आज पर्यंत हांगा एक उदकाचो थेंबो सुद्दां आज भितर सरिल्लो ना काळे कार्पेट घालतले ब्लॅक बॉक्स तेका ब्लॅक बॉक्स कृष्ण कक्ष जो आसा पण तसोच आसतलो त्या खातीर तुका हें ना फक्त तेजें इंटेरियर काम जाले नंतर तेका आमी ब्लॅक बॉक्साचो स्वरूप तसो दितलो ओन्ली आमी जो ओरिजिनलिटी जी आशिल्ली चारूय सायडीच्यान ती राजांगण टायप म्हणजे अरेंजमेंट चेंज जातले हय सिटींग अरेंजमेंट चेंज परफॉर्मन्स हें आसा तें मदल्या एरियान जातलें आनी बाकी सगळे सायडीच्यान हांगसर एक सिटींग रूम हांगसर एक सिटींग रूम म्हणजे रावंड हें सिटींग रूम आसता आनी मदीं तेजें हें आसतलें ओरिजिनल आशिल्लो तसो आज ते एसी आमी अशे तरेचे एसीचे सिस्टम आज केल्ले आसा पयलो कितें आशिल्लें सेंट्रलायज एसी आशिल्लो आज कितें जाल्लें आसा की आज फाल्यां सकाळीं आमकां ब्लॅक बॉक्साकूच एसी जर जाय जाल्यार ब्लॅक बॉक्साची एसी ऑन ऑफ जातली हे प्रोविजन आमी करून दवरलेलें आसा नाल्यार पयलू कितें आशिल्लें ऑफिसाचे एसी चालू आशिल्ल्यो बाकी सगळे हितूनच्यान एसी हांगा आमी स्प्लिट एसी घातले हें सगळें तुमकां खबर आसा आनी ज्या वेळाचेर फायनल ज्या वेळाचेर तें इनॉर्गेट तुमकां कळटलें की एसी सुद्दां तसो विशय आसता आमी हायर रेंजीच्यान आमी दवरलेले आसात केन्नाय कितें जर जाता जाल्यार ते सगळे दृश्टीकोनांतल्यान आमी तो थोडो विचार केला मिस्टर बाब एक प्रश्न आसलो की तुम्ही म्हटलं की सेंट्रल परफॉर्मन्स जातल्याने जावन लोक बसतले म्हणून पण काही परफॉर्मन्स असे असतात की त्याका बॅक सायड काय आसना सो तेन्ना कितें मुंबय हो बॅक सायड जर परफॉर्मन्स करपा खातीर आमचो मेन ऑडिटोरियम आसात मरे दीस इज अ युनीक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटायर इंडिया म्हणजे जगातलो एक युनीक कॉन्सेप्ट आशिल्लो जाका एक ब्लॅक बॉक्स ताका एक वेगळें एक स्वरूप आहा आमी सगळ्यो जर तश्योच जर कॉपी आनी पे करपाक जर केलो जाल्यार नविदात म्हणटा ती तातूंत भितर काय अरेना थिएटर आसा ते बसून जातले काय अरिना थिएटर इज ओन्ली ताका बॅकड्रॉप आसता अरिना थिएटराक बॅकड्रॉप आसा हो एक ब्लॅक बॉक्स राजांगण टायप एक आमी एक स्वरूप दिल्लें आसा जे सगळे सायडीच्यान तुका परफॉर्मन्स करपाक सर आनीक तुमी क्लॅरिटी खातीर ऑपोजिशनान पार्टी
हय ते सायडीच्यान या तुमकां ते सायडीन आवडटा चल तुजो प्रश्नाचे हां चल 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 प्रश्नाचें उत्तर दे. चल या चला बॅक बॅक शॉर्टकट मेळटालें पळय अरे इधर ओके ओके फटी अरे फटी हो आमचो मेन ऑडिटोरियम हां मेन ऑडिटोरियम ही टोटल आमी स्टेजीची एरिया जी आसा हे टोटल वुडन वर्क सगळे नवे केल्ले आसात. वयलो टोटल जो लायट्स बार जे आसात किंवा बाकी सगळे साऊंड सिस्टम एसी डक्ट मागीर तुझे CCTV कॅमेरा त्याच प्रमाणे आमचे फायर फायटिंग एक्सटिंग्विशर हे सगळे काही गोष्टी नवे इन्स्टॉलेशना भितर आमी हाडिल्ले आसात. ती जी वॉल जी आसात हे वॉला भितर आमी फक्त सीट्स आमचे बाकी सगळे आमचे बॉक्स बिक्स कितें आसा ते सगळे काही गोष्टी अलायन जातल्यो. आत्ता जो विशय जो आसा तुम्ही जो प्रश्न केलो जो बोरवेला संदर्भात, आता बोरवेल घडी एखाद्या मनशाच्या तकलेन भितर कितें आसता, मोठी बोरवेल आसता काय कितें, ह्या बोरवेलाचो कॉन्सेप्ट आणि आयडिया ही वेगळी आसा. इट इज ओन्ली इन द प्लॅनिंग स्टेज. आम्ही फक्त टेक्निकल वर्ड वापरपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ताजो बोरवेल हो शब्द पूण ताजो एक्टिविटी जी आसा ताजें काम जें आसा इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द अदर बोरवेल्स. ह्यो सगळ्यो आतां बोरवेल खंय घातल्या तुमकां दिसता, खंय दिसता कोणूच काय येवना, कोण तरी हवेन फार मारताले. आतां आमचो मुख्य उद्देश कितें आशिल्लो, उद्देश कितें आसा तर ही जी उदक भितर येतालें आणि उदक भितर येवन जवळ जवळ 7 ते 8 रोस जे आसात ते खुर्च्यो जे आसात हे तुमकां बनवताले. हे तुमकां मान्य मरे सगळें, तुमी आशिल्ले मरे विटनेस तुमी सगळे. हां तुम्ही तोंडान उलयना, मोन्यांनी उलयता, लोकांक कळना. दुसरी गोष्ट पत्रकार परिशद ह्या मनशान तुमकां एक प्रश्न केल्लो की तुमकां ताणें तरी सायड दाखयल्यार काय म्हणून तुम्ही सगळे वग्गी रावले. बट यू हॅव टू ब्रिंग एक्च्युअल फॅक्ट. म्हाका दिसता आज ही म्हजी 5वी खेप पत्रकाराक घेवन सुरवातीपासून आजपर्यंत हांव सातत्यान तुमचे कडेन काही गोष्टी घेवन आयिल्लो आसा. आता रिगार्डिंग द बोरवेल, बोरवेलाचो कॉन्सेप्ट कितें आहा, जर येदा कदाचित हायटायड किंवा पावसाच्या जरगतीचेर उदक जर भितर जर आयलें, ते उदक वयर वयर वचपाक जायना, म्हणजेच तेका उदक जिरोवपाचे आमी बोरवेल मारिल्ले आसा. जो वाल्व जो आसा किंवा जो फ्लो मिटर जो आसा, फ्लो मिटर ऑटोमॅटिकली तो चालू जातलो ज्या वेळाचेर लेवल ज्या वेळाचेर थंय पावतलें त्या वेळाचेर तो ऑटोमॅटीक चालू जातलो आणि उदक जें भितर येता तें डिस्चार्ज जातलें. आणि हे उदक आमी एक्युमुलेटेड करून सामके भायर मांडवी नदीक आमी पावयलेले आसात विथ द चेंबर आनी विथ द प्रॉपर पायपिंग सिस्टम. हो जो कॉन्सेप्ट जो आसा तो फाल्यां सकाळी खंयचो मनीस म्हजो स्टाफ जो आसा किंवा हांव सुद्दां जर आसलो जाल्यार म्हाका मोबायलाचेर अलर्ट मेळटा आणि मोबायला वयल्यान हांव तें हें करपाक शकता, ऑपरेट करपाक शकता. इतलो तरेचो टॅक्नॉलॉजी आज ह्या कॉन्सेप्टा भितर आमी हाडिल्लो आसा. घडये एक प्रश्न येता आतां सगळ्यां भितर की उदक थांबतलें कशें, उदक आमी टोटल फावंडेशन आमी परत डेमोलिश करून आमी रेस करूं ना, आसा तेंच उदक आमकां ब्लॉकेड करपाक जाय किंवा आसा तें उदक आमकां खंय तरी बंद जावपाक जाय. म्हणजे वेगळ्यो वेगळ्यो टॅक्नॉलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार एक परफोरेटेड पायप सिस्टम. हे परफोरेटेड पायप सिस्टम जे आसा ते ह्या ऑडिटोरिया भितर आमी घातिल्ले आसात. ते भितर फाल्यां सकाळचें उदक जर हें जालें जाल्यार पंपाच्या सक्शनान त्यो काही गोष्टी वतल्यो.
आमी दोन्ही सायडीच्यान आमचो MS सर उबो राविल्लो आसा आनी तो ड्रेन आहा थंय एक मॅनहोल दवरलेलो आसा. फाल्यां सगळें एकाद वेळी टॅक्निकली कितें जर प्रॉब्लम जर आयलो जाल्यार एक मनीस मुखार वचून ते सगळे काही गोष्टी मॅन्युअली ऑटोमॅटिकली आणि त्या रिमोट जो कंट्रोल जे आसा तेजेर आमी 3 वे हो सगळे काही गोष्टी ऑपरेट करपाचे. वी हॅव ब्रॉट द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. ही टेक्नॉलॉजी हे करता 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 आमी पयलीं परफोरेट आसले कारण हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की ह्यो टेक्निकलिटी गोष्ट आसा. इलेक्ट्रिकल वेज आसा मिन्स आसा, मेकॅनिकल मिन्स आसा. केन्ना खंय मोटर किंवा खंयची इलेक्ट्रिकल फ्यूज शॉर्ट जावन कितें जातलें हें आमकां खबर ना. म्हणून आमी सगळे काही गोष्टी एडॉप्ट केल्ले आसात ज्यो फाल्यां सकाळी परफॉर्मन्स जे जातले त्या वेळाचेर खंयचोच सावंड खंयचोच बारीक सुद्दां सावंड ताका इफेक्ट जावपा ना, खंयच्या कलाकाराक इफेक्ट जावपा ना किंवा खंयच्या मायक सिस्टमाक तो इफेक्ट जावपा ना. इतले तरेचे प्रिकॉशन आज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी मुखार आमी हातान घेतिल्ल्यो आसा. आणि तदनंतर जेन्ना आमी कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करताले, वॉटर आमी पंपिंग करताले, आमी एक पंप जो आसा तो आमी स्पेर दवरलेलो आसा. फाल्यां सगळें एकठां कदाचित कशें फ्लड जर मोठे जर आयले जाल्यार तो सुद्दां पंप चालू करून ते डिस्चार्ज करपाचो हो विशय ह्या गोष्टी कडेन आमी आज दवरलेलो आसा. गोविंद स्लॅबाचो आनी एक इश्यू आशिल्लो कसलो स्लॅब तुमी मागीर तो गायड केल्लो तो काडलो न्ही आतां. आतां ताजें केलें हा तो स्लॅब ओनली मॅक्झिमम 15 सेंटीमीटर इन्स्टेड ऑफ 85 सेंटीमीटर किंवा 105 सेंटीमीटर किंवा 65 सेंटीमीटर असो व्हेरीज जाल्लो आशिल्लो. आमचे रिकॉर्डिंग आसा ताजें. सो आतां इतलोसो स्लॅब आमच्या घरान आसता. तो जर आमी मिनिमम जर 85 जर धरलो 80 जर धरलो जाल्यार तो कितलो जालो. इतलो स्लॅब तकलेर वजें घेवन आशिल्लें तें आमी आज काडिल्लें आसा. कळ्ळें न्ही. सो ती बोरवेलीची डीप कितकी आसा? नॉर्मल आसा तशी ना म्हणटा. ऑलमोस्ट ह्या जो स्टेज जी आसा ते सकल आमची ती 1.5 मीटर सुमार आसा. सो ती डीप ना म्हणटा सर. दाखयता मरे सगळे दाखयात न्ही. कशें उदक येतालें हें उदक हांगसून सुद्दां पावसाळ्यात उदक मेळटा तशें कांय गोष्टी आसा. ह्यो सुद्दां कांय गोष्टी सिस्टमाचेर आमी ज्यो सगळ्यो गोष्टी आमी प्रश्न कितें स्क्रीन आनी प्रोजेक्शन कंटिन्यू मोदी पाय दवर नाका कित्याक हांगा दवर हेजेर फुडें वयता म्हणून. टेंडराचेर टेंडर काडिल्ले फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट आमचे मुख्य जे टेंडर जे आसात रिट्रोफिटींग आणि रिस्टोरेशन ते सोडून ऑल द टेंडर्स हॅज बीन फ्लोटेड बाय PWD. हे तुम्ही लक्षात दवरपाची गरज आसा आणि ताचे खातीर कोण बिडर आयले ते आज काम करीत आसा. अनेक ॲप्लिकेशन असले काम करताना साऊंड बी सगळं फिटेड जातं. खंयचो पिडर स्पीकर बी असले मशिनरी हू टोल्ड ऑपोजिशन नाव सांग. पळय प्रेस कॉन्फरन्स म्हळ्यार हांव तुमकां इतलेंच सांगता. म्हाका दिसता स्वप्नील हांगा आसतलो. स्वप्नील हांगा मरे आसा आसा. स्वप्नील तुज्या ह्या प्रश्नाक उत्तर दिल्लो आशिल्लो. हो जो साऊंड सिस्टीम जो आसा तो राजीव गांधी कला मंदिरान आज काम करता. मागीर खंय गेलो सांग पळोवया. खंय गेलो. ऑपोजिशन कितें सांगता तें तुमी आयको नाका. ऑपोजिशन राजकारण करता. ह्या कला अकादमी तर राजकारण सुरू नाका इतलेंच म्हजें सगळ्यांक सांगणें आसा. आणि कितें आसा उलोवपाचें साऊंड सिस्टम राजीव गांधी कला मंदिरात चालू आसा कारण तो असो जर आमी दवरलो जाल्यार ताका एखादें शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता किंवा बाकी म्हणजे आमी तो राजीव गांधी कला मंदिरान ऑलरेडी तेजे नाटकां चलता विविध कार्यक्रम आणि ते कला अकादमीचे मॅक्झिमम प्रोग्राम आज राजीव गांधी कला मंदिरान चलता पळय न्ही तातूंतल्यान दिनानाथ मंगेशकर तुमकां पेंटींग जी आशिल्ली पयलू ती तशीच उरतली एज इट इज उरतली. कसलोच काय बदल जावपा ना. रिस्टोरेशन आणि रिट्रोफिटिंगाक जे आमी डिसमेंटल केल्ले आसा तेजे टोटल आमची व्हिडिओग्राफी आसा तेजे टोटल आमचे विज्युअल्स आसात जशे आसात तशे उरतले. त्या खातीर तुमी कसलीच टेन्शन घेवपा ना. बरेचशे जाणांक एलिगेशन केल्ले आसात ज्या वेळाचेर कला अकादमी जेन्ना लोकार्पण जातली त्या वेळाचेर हे सगळे जे कितें उलयले ते फूल ठरतले आणि तांकांच खबर आसतलें कितें आमी करपाक सोदताले आनी आमी कितें करून दाखयलेलें आसा. Actually, at this moment, किंवा म्हजे MS थंय रिकॉर्ड करना. देर इज अ टेक्निकल टीम
आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान इंच अँड इंच जे मेजरमेंट जे आसा त्या मेजरमेंटा प्रमाणे आणि जे एजन्सी जे कोट केल्ले आसा त्या कोट इज गोइंग टू हॅव अ साऊंड सिस्टम नाका तुमकां जाय मरे तुवें म्हाका प्रश्न केलो तुमकां प्रोजेक्टराची गरज ना जाय मरे ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना रिट्रोफिटींग आनी रिस्टोरेशन करता साऊंड सोडून आमी तेजें केबलिंग करपाक शकता ना न्ही हो सिंपल लॉजीक आसा आणि म्हणूनच साऊंड सोर्स नॉट मोर दॅन दॅट बट आफ्टर एडिंग ऑल दीस थिंग्स पिडे हॅज शूट अप टू दॅट सर्टन लेवल पळय कशें आसलें तेंच सांगत आयिल्लो आसा तुमी जे म्हजे फाटल्यान जे लागता जात तितले बेगीन करतात सॉरी हांवें सगळ्यांक तें सांगिल्लें आहा हें काम क्वॉलिटी जावपाक हें काम जें गिरवणुकीचें काम अरे आज ओपन केलें मरे तें काल कोणी तरी एक मिडियान दाखयलेलो आशिल्लो कित्याक लागून दाखयलो आशिल्लो कारण फाल्यां सकाळी खंत आसतना किंवा आमी धोडयत आसतना फाल्यां सकाळी एक जर फातोड किंवा कॉन्क्रिटाचो कुडको जर त्या हेचेर पडलो मोटरसायकलीचेर वागा